दीस शुक्रार जुलैची 10 तारीख 2026. पहिले मसाप होसेया प्रवादाच्या पुस्तकांतले मसाप अध्याय 14 ओळ 2 ते 10 पर्यंत. सर्वेस्पर अशें उलयता, इस्रायेला, सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये, कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. सांगूंक जाय तीं उतरां घेया आनी सर्वेस्पराशी परतून येवन म्हणा, आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा ताचो स्विकार कर. बैलां बदलाक आमच्या वोंटाच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता. आसिरियाच्यान आमची चडवण करूंक जायना. घोड्यांचेर आमी आनीक सावार करची ना. आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूंक आमचो देव म्हणून सांगची ना. तुजे थंय अनाथांक दया लाभता. हांव तांचे अविश्वासीपण पयस करून तांकां बरीं करतलों. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलों, कित्याक तुजो राग तांचे वयलो पयस केला. हांव इस्रायेलाचेर दोवापरी पडतलों. साळका भाशेन तो फुलतलो आनी लेबननाच्या देवदार रुखापरी तो पाळांग येतलो. नवे फांटे ताका फुटतले. ताका जैतून रोखाची सुबाय आसतली आनी लेबननाचो परमळ आसतलो. म्हजे सावळेक तीं परतून वस्ती करतलीं. तीं परतून गोवांचें पीक काडटलीं. एके दाखवाली परी ती फुलतली. लेबननाच्या दाखसोऱ्या परी ती प्रसिद्ध जातली. एफ्राहिमाक मुर्ती कडेन आनीक कसलोसो संबंद आसा? हांवूच तांचें मागणें आयकतां आनी तांकां राखतां. हांव एका पाचव्या सरू रुखा सारको. म्हजे वरवीं तूं सुफोळ जातलोय. जो कोण शाणो आसा तो हीं उतरां समजून घेवं. जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकूं. कित्याक सर्वेस्पराच्यो वाट्यो नीट. प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात, पण पातकी मनशां तांचेर आदलून पडटात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 51 3 ते 4, 8 ते 9, 12 ते 13, 14 आनी 17. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी कीर्तना वाडतलें. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळद कर. भोव काणवाळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. धू तूं म्हाका अपराधाच्या खतांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी कीर्तना वाडतलें. तूं आशेताय मनशाच्या सत्ती जिवनाक, तर भर तुजी जणवाय म्हज्या अंतस्करणांत. हिसोप रुखाच्या पाल्यान उदक शेणोवन म्हाका नितळ कर आनी हांव साफ सफाय जातलों. म्हाका धुवन काड आनी हांव हिमाप्रास धवो जातलों. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी कीर्तना वाडतलें. एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा, आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजें थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तोंड काडून व्हरिनाका. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी कीर्तना वाडतलें. तुजे सडवणेचो संतोस परत्यान हांवें बगासो कर. एक उदार मन दिवन म्हाका थीर कर. सर्वेस्परा, उगड म्हजें वोंट आनी म्हजें तोंड तुजी कीर्तना वाडूं. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी कीर्तना वाडतलें. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. सताचो आत्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पायतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 10 ओळ 16 ते 23 पर्यंत. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, पळया, हांव तुमकां वागच्या मदें बोकरे कशें धाडटां.
देखून सर्पा परी चतूर आनी पारव्या बरी सादे भोळे जाया. मनशा लागीं सत्रा येन चला, कित्याक ते तुमकां निती सभे अधीन करतले आनी आपल्या सिनेगोगांनी तुमकां जेरबान मारतले. म्हजे पासत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार जरतेक रावयतले. पूण तांकां आनी हेर जातीच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात. तुमची जरती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हणून चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हणून ते घडये तुमकां कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, बगार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोंच तुमचे उद्देशीं उलयतलो. भाव भावाक आनी बापय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक धर दितलो. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणल्या खातीर सोमेस तुमचो द्वेश करतले. पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो. एक शहरान तुमकां दग दितना आनी एक शहराक पळोवन वसा. खरेंच हांव तुमकां सांगता, मनशापूत येवचे आदीं इस्रायलाचीं शहरां तुमी भोंवून काबार करची नात. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवाच्या राज्याची बरी खबर परगट करूंक जेजू आपल्या धर्मदूतांक धाडटा. शांतीचे दूत जावन सर्वांक बरें करीत वसोंक तो तांकां सांगता. तरी पूण हें काम तितलें सलीस न्ही म्हणून सत्राय सांगता. अशें करतना दगदवणी बगूंक मेळटली. हेरांतावन मात्र न्ही, आपल्या सुकुटमाच्या संद्यांतावन ती येवंक पुरो म्हणटा जेजू. खरेंच पवित्र सभेचे चरित्रेंत आपल्या भावार्थ्या पासून दगदणी सोसून जेजूक साक्षी जाल्ले सब्बार मार्तीर आसात. कितले चड मार्तीर मेले तितलो चड लोकांन क्रिस्ताचो पाटलाव केलो आनी पवित्र सभा वाडली. जेजूची बरी खबर धांपूंक दवरूंक ना वा ती नास करूंक चरित्रेंत सबारांनी प्रयत्न केला आनी कोणीय सुफळ जावंक ना. देवाच्या राज्या विरोध कितली चड घोटमोळ चल्ल्या तितली चड देवाच्या राज्याची बरी खबर प्रसार जाल्या. कित्याक देवाचो प्रेरक आत्मोंच धर्मदूता संगी वावुरतलो. दगदवणी केल्ल्यांक गमालिएल नांवाचो नियमशास्त्री सत्राय दिता. ह्या मनशांतावन अलग रावा, कित्याक ही येवजण वा हें काम मनशाचें न्ही. मनशाचें वय जाल्यार तें भोंगून वेतलें, पूण तें देवाचें वय जाल्यार तें नास करूंक तुमचे निमती जावचें ना.